दूधसागर धबधब्यार पर्यटकांक भोंवडावपाक 431 येरादारीक परमिटां आसात, पूण थंय ट्रिपी कमी जातात. ह्यो ट्रिपी वाडोवपाचे म्हूण थळाव्या आमदारान मागणी केल्ली. वाडट्या येरादारींचेर नियंत्रण हाडपाचो सरकाराचो यत्न आसा. ऑनलायन बुकींग दूधसागरा वयल्यो रांकयो कमी करतले म्हूण मुखेलमंत्री पर्रीकार विधानसभेत उलयला. तशेंच रान खात्या कडेन मुखेलमंत्र्याची 16 डिसेंबराक बसका थारल्या. आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. वॉटरफॉल दूधसागर वायल्ड लायफ सँच्युरी येता फॉरेस्ट डिपार्टमेंट त्यांनी वॉटरफॉल दूधसागरार वचपाक 431 जीपीक परमीट दिला आणि आयचे डेटीक त्यांनी उत्तर दिलां आमी 225 मॅक्झिमम 225 जीप आसा ते परमीट करता म्हणून सद्या. पूण त्यांनी हेज्या पयलीं 2011 98 जीपी आशिल्ल्यो त्यो 98 जीपीच्यो 431 त्यांनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान परमीट दिला आणि आज त्यांनी लिमीट दवरला 225 ट्रिप्यो दूधसागर वॉटरफॉला वचपाच्यो वायल्ड लायफ सँच्युरी. हांव कितें म्हणटा ते जीपवाल्यांनी लोन काडून ते जीपी घेतल्या तांकां 431 जे जीपी आसा तांकां परमीट करचे, कारण मायनींग बंद पडल्या कारणान थंय वेवसाय ना. आणि आन्सराक बरयलां फाटल्या फायनान्शियल 16-17 3,22,938 विजिटर थंय विजीट दिवन गेल्या म्हणून. आणि रनिंग सिजनाक 2017 टू 2018 हे फायनान्शियल इयराक सद्या डिसेंबर म्हटल्यार 97,000 म्हणजे त्यांनी 1,50,000 विजिटर येवन गेल्या असं त्यांनी रिपोर्ट दिला आसा. स्पीकर सर, दूधसागर वॉटरफॉलात दर्शनाक विजिटर जे देशांतल्यान आनी विदेशांतल्यान जवळ जवळ पर डे 3,000 विजिटर येता आणि हे रिस्ट्रिक्शन घातल्या कारणान 225 जीपी वचपाच्यो पर जीपीक 7 पॅसेंजर येता. तेन्ना म्हाजी मागणी आसा जेन्ना 3,000 विजिटर दूधसागर वॉटरफॉला येता तेन्ना सगळ्याक परमीट करचे अशें हांव फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक मागतां. म्हाजो आनी एक प्रश्न आसा. आमचे एरियेक माननीय एक प्रश्नच विचारा. एकदा तुम्ही सगळे वांगडा विचारल्या काय मागीर कन्फ्युजन जाता. स्पीकर सर, पेसिटिया वायल्ड लायफ एरिया ती ताजेर अनकंट्रोल्ड गाडयो सोडपाक येना. हेवटेन परमिशन दिलें म्हणजे ट्रकाचे जशें जाला वेवसाय. इट इज ग्रीड, इट इज नॉट नीड. ग्रीड वीच रिजल्टेड इन टू 431. प्रत्येकाक दिसता आपणे पयशे जोडचे म्हणून. हांगा ती संवय आहा. तूं अते कावंटर तूं आमलेटाचो गाडो घालीत जाल्यार 8 दिसां भितर तुका 4 ताजो बरो धंदो चलत जाल्यार आनीक 4 गाड्यो येतात लगेच. कारण तो वेवसाय टॅक्सी कोणाची चल्ली दिसती पडली की लगेच दुसरो 4 टॅक्सी घेता. खंयचो वेवसाय चलता अशें दिसलें की आपुणूय तो करीन अशी इच्छा खूब जाणांक जाता आनी तातूंतल्यान 431 जाले. आतां हांवें वर्गीकरण करपाक लायला फॉरेस्टाक. ह्या 431 भितर जे गव्हर्मेंट सर्वंट जाल्ले आसा मदल्या काळान तांकां एका विशिश्ट वेळा नंतर तांचें लायसन्स फुडें कंटिन्यू जावचें ना. विशिश्ट वेळा नंतर म्हणजे कमर्शियली कोणें इनवॉल्वमेंट जाला जाल्यार ताका थोडो टायम मेळचो पडटा म्हणून. कारण ताका ऑलरेडी ताची पोटा पाणयाची वेवस्था जाली आनीक ताका परतें हें लायसन अशें डबल मेळचें ना. दुसरी गोश्ट कोल्याच्यान भायले लोक रजिस्टर जाल्ल्या. आनी तिसरो प्रश्न आहा तो एका मनशाच्यो 2-2, 3-3 जशे ट्रक रजिस्टर जाता तशें रजिस्ट्रेशन जाल्ल्या. ह्या तिनूय गोश्टीचो विशय जातलो. एक नंबर रेड्यूस करप एके वटेन, दुसऱ्या वटेन काही सुविधा तयार करून थोड्याशा प्रमाणाचेर ट्रिपी वाडप होय तकलेन आसा. ह्या 2 गोश्टीचो विचार करून वायल्ड लायफ बोर्डान निर्णय जो जातलो म्हाका दिसता तातूंत भितर सोल्युशन मेळटलें. तिसरो जो विशय आहा पॅसेंजर येता आनी परते वता हेजें कारण बुकींग थंयच ऑन द स्पॉट जाता. वी आर प्रोपोजींग फॉर ऑनलायन बुकींग. इफ यू डोंट हॅव बुकींग डोंट कम and you can take 5 or 10% more booking. Online you might not have to pay major amount. थोडेशे पयशे 100 रुपया बी ऑनलायन भरून
बुकींग फॅसिलिटी दिवता म्हणजे विचार करता हाजेर अजून ताजेर फायनलायज करूं ना स्मॉल अमावंट टोकन बुकींग करून यू कॅन ब्लॉक युअर शेड्यूल थर्ड चवथो विशय त्या गाडयांचे आतां रेट आहा पळय 2,500 आनी तांकां जें कमिशन दिवचें पडटा तें कमिशन बी सगळें बंद करून उडयता कोणाक कमिशनां दिवपाची गरज ना द टॅक्सीवाला वील गेट डायरेक्ट मनी टॅक्सीवाला दुसऱ्यांक कोण भायलो कोण गिऱ्याक हाडटा म्हणटा कमिशन एके वटेन गर्दी जाता म्हणटा जाल्यार हाडूं न्हय कमी येवं न्ही थोडे म्हणजे प्रश्न मेकळो जातलो हे सगळ्यो गोश्टी तकलेन धरून तांच्यांनी 2,500 घेता पळय ते भाडें वाडोवपाची गरज आहा 2,500 रुपया कितले दिसा पयलीं ठरयल्लो सो अशा सगळ्या गजालींचेर विचार करता हांव आत्तां निर्णय दिना बोर्डान ताजेर विचार जातलो आनी बोर्डान जो निर्णय जातलो तो आमी इम्प्लिमेंट करतले पण हो प्रश्न 16 तारखेक म्हाका दिसता जाग्यार पडपाक सुरवात जातली